नमस्कार गोंयकारांनो, आज आम्ही वार्का फातराडे बिचार आहे. आम्ही सॅटर्डे एक व्हिडिओ चोयल्लो आणि तेजेर जाय ती गार्बेज दिसती पडली आणि आमकां कोणें ती मेसेज घायली की मातशें थिंगा वचोन चोयाय आणि जात जाल्यार आमी सगळे मेळोन ते क्लीन करया. पण आमी कितें चिंतलें की गव्हर्मेंट ज्यो अथॉरिटीज आहाय ते कित्याक लागून आहाय, आमी तेमकां टॅक्साचो पयस फारीक कोताय कित्याक लागून कोताय. सो हें काम जें आहा तें गव्हर्मेंटाचें जावन आसा. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की जेन्ना कितें वायट जाता तितून आमी आमचो वॉयस रेज करपा जाय आनी गव्हर्मेंटाक सांगपा जाय आनी तेमकां रिमायंड करपा जाय तेमच्यो ज्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आहाय त्यो. सो आमी इमिजिएटली सॅटर्डे फातराडे बिचार येयले आनी फातराडे बिचाचे आमी फोटो काडले आनी फोटो काडून आमी ते वार्का जी पंचायत आहा तेंगेले मेंबरां धाडले आनी तेमी सांगले इमिजिएटली आमी तें क्लियर करतले. उपरांत आमी परतून आनको येयले जाल्यार थिंगा जालराय आमी गेल्ले आनी जालराची त्याच दिसा क्लियर केल्ली आनी हे सायडीन फातराडेच्यान थोडी आहलोली. पूण आज हांव येयला, आज मांडे आनी आज हांव येयला जाल्यार परतून आज हिंगा चड ही गार्बेज आहा. आतां ही गार्बेज आहा आनी ती काडली बीन जाल्यार ती कितको जाता तो एक व्हडलो प्रश्न. ही गार्बेज येत खंयसून हिंगा फातराडेचो जावं वार्केचो जावं जालरोचो करमणेचो हो लोक ती गार्बेज हाडून उडयना हिंगा. पूण ही गार्बेज जी जाता ती गार्बेज जाता जी इलिगल स्लम्स आहाय न्हंयकडे जावं दोंगरांचेर ह्यो इलिगल स्लम्स क्रिएट केलो आहाय आनी अंदाधून जें कन्स्ट्रक्शन चालू आसता सगळे कोणी आनी तेजी गार्बेज आमकां तुमी चोवपाक गेल्यार आख्खे गोंयभर गांवांनी वाड्यान सगळे कोणी गार्बेजीचें प्रॉब्लम जाला आहा. जे कोणी बिल्डींग आहाय थिंगा अदीक प्रॉब्लम जालो आहा. सो हेजेर आमी नियाळ करपा जाय. इलिगल जी स्लम्स आहाय तेजेर आमी पयलो फोकस घालपा जाय कित्याक ही इलिगल स्लम्स जी क्रिएट जाल्या गोंयांत ती पॉलिटिशियनांगेली वोट बँक आनी तेका लागोन ही गार्बेज खंयच गांवांसून ती न्हंयेंत जेन्ना पावस पडटा ती व्हांवोन दर्यान पडटा आनी ते दर्यान वचोन ती खंयच्याय गांवांनी खंयच्याय बिचीचेर ती एकठांय जाता. सो आमी गोंयकारांनी हेजेर पयलो नियाळ करपा जाय हें कित्याक लागून जाता तें. आज ती साफ कोतले हाल परतून येतली, काल हिंगा आसोना आज सकाळीं आमी परतून येयले जाल्यार आज ती परतून आहा. आमी जालराक काल बिचाचेर ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह केल्लें थिंगा सगळी गार्बेज क्लीन आहलोली, थिंगा नाहलोली गार्बेज. आज थिंग जालें तें म्हाका खबर ना पूण आतां आमी चोवपा येयल्या हिंगा इतली गार्बेज जालो आहा आनी आतां ते क्लीन कोताय. सो आरजीचो इफेक्ट जो पळय आहा जेन्ना आमी आमचो वॉयस रेज कोताय तेजो इफेक्ट खंय ना खंय जाता आनी आमी सदांच आमचो जो इलेक्टेड गव्हर्मेंट आहा तेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी तेमकां रिमायंड करपाची गरज आसता. सो हांव मागता आमच्या गोंयकारां लागीं ओगी रावन घरांनी उलय नाकाय, तुमचो वॉयस रेज कोराय आनी गव्हर्मेंटा कडेन तुमगेली मॅसेज सदां पावयाय.